नमस्कार. आयच्या या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. नव्या सरकाराच्या नव्या विधानसभेचो पयलो ब्रेकार आणि एक आज अशी परिस्थिती आसा की विधानसभा 15 मिनिटां चल्ली आनी आमी ब्रेकओवर अर्दवर करतले. पण म्हाका टेन्शन ना, कारण म्हजे बरोबर असे गेस्ट आसात जांचे कडेन खूब कॉन्टेंट आसा, उलोवपा सारकें खूब आसा आनी तांकां विचारपा सारकें खूब आसा. पयली आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आणि जे आज सभापती पदाच्या शर्यतीत काँग्रेसी वटेच्यान आशिल्ले ते अलेक्स बाब रेजिनाल्ड. स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी, आमदार आणि घडये म्हाका दिसता एप्रिलांतले मंत्री निलेश बाब काब्राल. वेलकम टू द शो. हांव सुरवात रेजिनाल्ड तुजे कडच्यान करता. तुवें फॉर्म भरलो इलेक्शनाचो आणि तुज्याच इलेक्शनाक तूच पावलो ना. नाव दिस इज व्हेरी फनी. हे कितें एग्जामीक हांव फॉर्म भरता पण एग्जामी हांव वचून बसत ना. हें अशें कितें जालें काय? तूं ट्रॅफिक जामा भितर बी सांपडलो? सांगपा म्हणल्यार हय, इट इज माय मिस्टेक. हांव लेट भायर सरलो, ताका लागून इल्लो लेट पावलो. हरशीं म्हण ट्रॅफिक जॅम आहा. आमी 10:30 भायर सरलो जाल्यार देखून वी डोंट रीच देर एट 11:30 शार्प. आनी युजली आय एम अ लिटल लेट कमर. दॅट्स माय मिस्टेक. ताका लागून हांव इल्लो लेट जालो. आणि आय एम सॉरी दॅट आय हॅव टू अपॉलोजायज टू ऑल माय supporters, my voters and everybody for this thing which I regret and I will not repeat again. This is one thing which I have to learn today. And second part, there is no connivance. My friend on the other side, Cabral, I don't want to join his party even by mistake. This I have said last time and even this time. हावसा भितर सध्या एक जर मेंबर दिसलो ना वोटिंगाच्या टायमार जाल्यार मुखाल्ले 2-3 वरां भितर किती जाता तो खबर आहा. सो ते जातली म्हणजे त्या अंदाजानच आम्ही तुका डायरेक्ट स्टुडिओ का पयलो की कितें आसतल्या तुगे अनाउन्समेंट हांगाच जावनी म्हणून. ना ना काय भिवपा गरज ना. फाटले बी तशेंच जालें न्ही. रागा जायना का? काब्रालाकूय सांगता हांव ते सायडीन येना. ती बोट पळय आहा ती बरी व्हडली जालो आहा आनी ते क्रॅक ऑलरेडी येयलो आहाय आनी ते क्रॅक चड वजन पडला. मुगे वजन चोयल तें तो हांव गेलो जाल्यार मुगले बेजान ती टाक वयतली. ती आमकां जायी. आमकां आमी कन्स्ट्रक्टिव्ह स्पीकराची इलेक्शन वॉज इट टू इजी? इट वॉज इजी. पण प्रॉब्लेम जालो तेजे भाशेन हांव दोगूय वांगडा आहले. हांव तेजे फाटल्यान आहलो. तूंय पावलो ना? हांवूय पावना. कितें जाल्यार ट्रॅफिक जॅम जाता ह्या दिसांनी. नॉट रियलायझिंग द टायम आय डिडंट पुट अ वॉच इन माय हँड. आय ऑल्सो reached late, but unfortunately for me I was not the speaker candidate like him. And त्यांचे कितें आहा ते एग्जामीनी फेल जाताच न्ही. पयर पळोवना 17तले एग्जामी कशे फेल जाले ते. सो इट इज बिकम अ ट्रेडिशन ऑफ काँग्रेस टू फेल इन एग्जाम. तू म्हणटा पास जाल्यार सुद्दां फेल जाता म्हणून. पास जाल्यार तूं फेल जाता म्हणजे तू पयलो न्ही कालचे. सो वॉट हॅपन पास जालो मग फेल पास जालो न्ही कोण आख्खे रडी हाडली मग रडी घेवन रडी हायली मग कळली रडी घेवंक ना. आमी तुमचे जावन आमकां करूंक पडलें. गोंया सरकार तर जाय आसलो. म्हाका एक गजाल सांग. फर्स्ट टाइम आता काँग्रेसाने बरो मुद्दो काढला की तुम्ही पास जावन सुद्धा फेल झाले म्हणून परीक्षेक. 17 सिटी येवन सुद्धा सरकार करप तुमकां जमलें ना. एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा की आज अलेक्स रेजिनाल्ड फाटली 5 वर्सां एक ओपोजिशनाचो बरो आवाज जावन विधानसभेक आसा. तुजे बरोबर आनीक 2-3 जाण आशिल्ले ते आज तांचे बरोबर आसात. ते तांच्या सरकारा भितर मंत्री जाल्यात. तुमचो एक 4-5 जाणांचो जो ग्रुप आशिल्लो तातूंतलो अलेक्स रेजिनाल्ड एकटोच मेळ्ळा. पण तुजे बरोबर आता सध्या कोण आयला? तुजे बरोबर रवी नायक आयला, लोईझीन फालेर आयला, सुभाष शिरोडकार आयला आणि बाबू कवळेकर ओपोजिशन लीडर. व्हॉट कॅन वी व्हेरी सिरियसली एक्सपेक्ट फ्रॉम द काँग्रेस एज ओपोजिशन इन दिस टाइम? I can speak for myself. The others will speak for themselves. As a party, I can speak. We will all fight. I'm Sar Zagotle. No question of any disparity. We will take on the ruling BJP. आमगे issues पडे हाय जे आमी लास्ट लास्ट असेंब्ली भाशेन आमी केल्ले. We will continue. You will miss Vijay Sardesai, Rohan Khawte, Naresh Savla on your side? No, there is no question of somebody missing. In politics, there are nobody misses anybody. पॉलिटिक्सान कोण पॉलिटिक्सान लोकांक निवडून हाडपाचे लोकांगे काम लोक कोत्ता. तुज्यान सांगपाय ना आय शूड मिस काब्राल ऑन दॅट सायड. लोक निवडून हाडपा जाय. सो लोक निवडून हाडलो काय ना वी हॅव टू वर्क टुगेदर. आतां लोकांक निवडून हाडले वी हॅव टू वर्क टुगेदर अँड वी हॅव टू डिलिव्हर. ओके. यू आर फिलिंग क्वाईट इझी कारण ओपोजिशन जर सध्याची ओपोजिशन पळयलें त्या वटेच्यान आमी कांय नांवां घेतली सिनियर्सांची. अलेक्स बाब आसा आणि विजय तुमच्या सायडीच्यान येवन बसला, रोहन तुमच्या सायडीच्यान येवन बसला, तुमची बरेच पेट्टाले फाटले 5 वर्सां अडयताले आमकां उलयताय. विल कम टू द आडोवपाचें येवया आमी.
हाव आर यू फिलिंग लुकिंग एट दिस न्यू कंपोजिशन? आज जेन्ना तूं विधानसभे भितर गेलो, कारण फंक्शनली आज गेले न्ही, पयर जाल्ली ती एक औपचारिकता. कशें दिसता हे सगळे जाण ह्या वटेच्यान आनी इतली सगळे सिनियर त्या वटच्यान? कम्फर्टेबल ऑर लिटल अनकम्फर्टेबल? आता बरें जालें न्ही सगळे. पयलीं कोण एलिगेशन करतले तेच आतां तेणी सारकी करूंक पडले. आमचे गव्हर्मेंट जर आसा 12 मंत्री म्हणून जावं ना, 10 जाल्या, 10तले 8 तेंचे, सो 2 आमचे. गव्हर्मेंट इज जस्ट बीजेपी, बट इट इज अ गुड थिंग दॅट वी हॅव फॉर्म द गव्हर्मेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. अँड आतां ते कशे फुडें दोगूय ते फ्रेंड आशिल्ले, सगळे फ्रेंड आशिल्ले तेजेच, आनी दोगूय फ्रेंड म्हणून ते करतले. आतां फ्रेंड म्हणून बरो गव्हर्मेंट चलोव, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. इशू कितें आहा की इवन इफ दे आर रॉंग, we will also tell. Last time also we also used to support some places Congress की खंय तरी आमचे चुकतले आमी सपोर्ट करतले on the floor, which we cannot ignore. But this time it is good that people who were correcting us then, if what they felt, are part here. So now it is for them to show what they can do. So it's a good thing. एज लीडर ऑफ द बीजेपी तुका चड कम्फर्टेबल फील जाता आज असेंब्ली भितर की जे सगळ्यात त्रास करपी लोक आशिल्ले ते तुमच्या ना सायडीन त्रास न्ही पळय, ते त्रास करनासले. ते गोष्टी काणयो सांगताल्यो. त्यो काणयो ऑपोजिशनाक रावन सांगपाक इजी, पण स्वता जेन्ना रुलिंगा येवन ते करपाक जाय. सो वी हॅव गॉट 5 years. वी विल मीट रेजिनाल्ड एंड आय विल मीट हियर अगेन एंड अगेन. Correct. सो वी विल सी, देन वी विल टॉक अबाउट दॅट इन फ्युचर. आतांच जर सांगपाक गेलो जाल्यार आतां थंय व्हडले आमचे बुजुर्ग लिडर आसा म्हणत, सगळे बरे व्हडले लिडर 3 टाइम पडलेले, 4 टाइम पडलेले, परतून निवडून येयल्या. आनी आतां पळया ते कशें ऑपोजिशन करता ते. आतां हो म्हणटू भुरगो आनी बाकीचे म्हणटू तेज्या वांगडा आतां जाणटे म्हणटले ते येयल्या ते कशें करता ते पळय. आतां आजूच पळयता, पयर पळयलें हांवें फॉर एका डिव्हिजन ऑलरेडी मागलेलें आहा, स्पिकरान डिव्हिजनाक घातला आनी आमचो एक सिनियर लिडर डिव्हिजन मागता उबो रावन. हांवें म्हणल्यार ताका कावंट करा आमच्या रुलींग सायडीक, ताका खबर हांव कितें म्हणटा तो. Correct. सो दे हॅव टू ग्रास्प. आय डोंट नो हाव वेन दे गोइंग टू ग्रास्प रिव्हिजन करचें पडटलें. रिव्हिजन करूंक पडटलें. रिव्हिजन सी एक गजाल म्हाका दिसता की तुमच्या सायडीच्यान जे इतली सामकी आतां सिनियर लोकांनी परत धाडल्यात विधानसभेक, एज अ ओपोजिशन तुमचो परफॉर्मन्स 2 गजाल जावपाक शकतात. एक, तांच्या अनुभवा लागून तो खूब बरो जावपाक शकता, किंवा तांकां इंट्रस्ट ना ओपोजिशनाक रावपाक, सो तो खूब फालतू जावपाक शकता. हाव आर यू लुकिंग एट इट? वॉट आर यू टेलिंग द पीपल ऑफ गोवा दॅट ऑल दी सिनियर्स ऑफ युअर्स इन द पार्टी विल गियर अप टू फायट? आनी 2 दीस उरले. काब्रालगड मिनिस्टर जायना मिनिस्टर जायना जाल्यार फायदा आहा. मातशें बरो उलयतलो आनी मिनिस्टर जालो आनी उलोवपा ना. आतां कितें जाला, ही डजंट नो तो मिनिस्टर जावपा ना, तो कांय उलयना. तो आज तुवें कमेंट घेतली तेगे रॉंग घेयला, आज घेवपा न्ही, आनी 1-2 दिसांनी घेवपाचो. यू स्पोकन 12 मंत्रीपद भरतकीर घेवपाचो. तेन्ना तो सारको उलयतालो. नाव ही हॅज गिवन अ लिटल बॅलन्स. सो यू आर होपिंग दॅट तुमकां कांय ओपोजिशन मेंबर्स बीजेपींतल्यानच मेळटले म्हणून? अंडरस्टूड. हांवें सांगलां ती बोटी क्रॅक जाली मग ऑलरेडी. हय. त्यो क्रॅक जालो हाय, त्यो क्रॅक हाय त्यो हांव म्हणना, सो सगळे गोंयचे लोक म्हणटा. ओपोजिशना खातीर विधानसभेक फक्त काँग्रेसीचे अवलंबून रावपाची गरज ना. बीजेपी भितल्यानी ओपोजिशन तयार जातलें. आमगे दोतोर ओग रावले ते आहे, डोंट वरी. आनी हांव मागीर तेंचे बरोबर. ओके, तू आसा तांचे बरोबर. व्हेरी इंटरेस्टिंग. सी एक गजाल आसा की कितें करपाक राज्यसभा क्रॅक करपाचें. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक पॉइंट इज क्रुशल ताणी तो बरो कॉमेडी मांडलो, बट तातूंत भितर एक सिरियस पॉइंट आसा की तुवें म्हणटा तशें तुमचे कडेन फक्त 4 मंत्रीपदां आसात ह्या एकूण कॅबिनेटांतली. 4 घे. मुख्यमंत्री पद काडल्यार 3. 2 इम्पोर्टेड बाकीचे सगळे. बाकीची इम्पोर्टेड तातली एक पांढरंग बरें उतर important म्हणून सगळें. करेक्ट. सो विजय सरदेसाई इम्पोर्टेड, रोहन ती तर कम्प्लिटली दुसऱ्या पार्टीक गेल्या. आता ती तर कम्प्लिटली दुसऱ्या पार्टीक गेल्यात. उरिल्ली जी 4 आसा तातूंतलो एक पांढरंग मडकयकार जाका तूं इम्पोर्टेड ताका म्हणतो इम्पोर्टेड तो तुमचो. ओके, बरें. तसं तुम्ही मुख्यमंत्री पद जर सोडलें जाल्यार 3 तुमचे कडेन उरतात. डोंट यू थिंक ताणें जो मुद्दो काडला की तुमी फाटलीं 5 वर्सां पक्षा बरोबर रावले, पक्षा बरोबर झगडले, काम कितली केलें आवय. सो इन दॅट सीन इवन तुमचे भितर काय रिसेंट, हांव तुजे भितर म्हणना, बट देर कॅन बी अदर्स जातूंत भितर रिसेंटमेंट तयार जावपाक शकता की बाबा ही मंत्रीपदां आमकां येवपाक जाय आशिल्ली. ना तशें कितें पळय, मायकल आतां डेप्युटी स्पिकराचे फॉर्म भरले. मायकल बरें अनुभव ना ते डेप्युटी स्पीकर. आज प्रमोद बाब आमचो स्पीकर जालो. आमची पार्टी तशें ना. आमकां पार्टी आमी लिडर थारायला बाब मनोहर पर्रीकर आनी तो आमची पार्टी फुडें व्हरतलो. काँग्रेसीन तशें ना न्ही. काँग्रेसीन लिडरूच कितले आहात तांकां थारावपाक 2 दीस लागले आनी ते मागीर न्हिदले. आतां ते 5 वर्सां न्हिदून रावतले अशें माझे तुजी एक अपेक्षा आसा सारकी. तेंचे कडेन. एक गजाल व्हेरी फ्रँकली, ही असेंब्ली आतां जी जाल्या, दीस अ स्मॉल असेंब्ली,
बट हाजे मुखार ज्यो असेंब्ली जातल्यो थंय आमकां प्रश्न दिसतलो की मनोहर पर्रीकार विरुद्ध बाबू कवळेकर. बाबू कवळेकर एज ऑपोजिशन लीडर बिफोर गोइंग टू प्रमोद सावंत एज स्पीकर, कितली होप्स आसात की बाबू विल परफॉर्म हिज ड्युटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज? See, Babu will perform or not. He is not to be asked today. Let him start. We are just on the first day. तुका आशा आसा? Of course, why not? ते वयले वयर. Why not? There is no question of oila oil. Babu will do his role. With Babu, we are all there with him. I am there with him. Plus, all members will be there with him. Now, Like Vishwajit. like Kabral is saying, Vishwajit and all that. ते दुखत तें कित्याक एकलो येयलो थिंगा आनी प्लेस घेयली तेका लागून तो ते भाशेन उलयता. Anyway, that's besides the point. But now what has happened? Now we will fight as an opposition. We'll raise up issues of the people. Please remember that all our members with vast experience, don't underestimate them. Don't underestimate them. Why? You cannot underestimate them also because their boat also is already cracking. If their boat was made of steel, then there was a problem. Right. And you know when Manohar Parrikar's boat is of steel, he also becomes steel. Now there is no chance of Manohar Parrikar to be steel now. He has to be aluminum. Better than steel. He has to be aluminum now. Aluminum. Okay. So with aluminum, our fellows will take So, on like steel. Manohar Parrikar of steel in 2012 Yeah. and Manohar Parrikar of aluminum in 2017. So very interesting point. म्हणटा तुम्ही अल्मेनच्या and your Shazari is a leader of opposition. How are you looking at Babu? Very frankly, and performance wise, किती अपेक्षा? See, if you go to see him, हय. this is my second term. He is third term. 5 years I saw Babu Kawalekar as in the opposition. I never saw him take Goenche Mudde. They used to take Goenche Mudde. He was limited to his constituency and to like Dangaracho Vishay to घेऊन बसतालो. So let us see how he performs. Now maybe these people like regional, people like they will train him and make him speak as opposition leader because he has to represent Goa. I have never seen that, but regional, others, he should speak for many issues about Goa. But he used to speak only for his constituency and he used to speak for his Samaj, one Samaj office. So आता तो कसं करतलो I don't know. I really seriously don't know. But to tackle him, I think as opposition leader is easier than tackling anybody else. Maybe regional was opposition leader. It would have been a little difficult. But here, You are saying will be Babu different. Kawalekar is a much easier opposition Yeah, leader because see, than you any have other to Congress see. leader. We also, I told, I am very blunt on your channel. When we were there in ruling, also some points where we required opposition, we made it very clear, and we used to oppose it. We used to, we used to study and come. Now, whether Babu will study and come, whether he will have the time to study and come and really present his case as opposition, or बेश्टे कितें सांगपाक जाय म्हण सांगलें, म्हण तें जातलें जाल्यार तेजेर पळोवंक पडटलें. That is what, no, like people like regional, people, the younger people who are there, how they give him the feeding, that is going to depend on them. Okay. On himself, I have never seen him talk. Okay. Other than his constituency and his Samaj. दुसरी गजाल जी आसा ती मनोहर पर्रीकाराची चीफ मिनिस्टर म्हण अनेक इन्नी आनीक डिफेन्स मिनिस्टर ते परत गोंयचो मुख्यमंत्री. पर्रीकारा कडेन तुमी कशें पळयतात? ही इनिंग जी आसा तुवें स्टील टू एल्युमिनियम म्हळें, बट एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हाव आर यू लुकिंग एट मनोहर पर्रीकर्स कमबॅक? See, I have no choice. He's the chief minister. No, how are you looking at his comeback? No, I see he's come back. He's come back. I don't think he should have come back. As a defense minister, coming back as a chief minister is a demotion. One second. Love for Goa has got him back. I'll come to you. One second. Yeah. Love for Goa and everything is secondary. If you look at the status of a person, a chief minister, and that too coming here, not getting elected and then coming here and then going in for by-elections speaks volumes. That means he was not sure that mandate is going to come. That was in his mind. Coming here was sure. He wanted to come back, that's for sure. But coming here and contesting and then getting elected, he wasn't sure what was the mandate. That's why he didn't take a risk. This is case one scenario which he cannot deny it. Let me speak fact. I'm not speaking against him. I'm going by facts. Manohar Parrikar, and after getting a mandate which is below, and a person like Manohar Parrikar ruling, I don't think. At least for the status of Manohar Parrikar, he should have not done it. आणि कोणाक घालपाचें आशिल्लें? तुम्ही म्हणटा स्वप्न म्हणटा. स्वप्ना नाही. Okay. स्वप्नांनी ऍटलिस्ट स्वप्ना म्हणपाकूय न्ही. आय टेल यू तो आपल्यागे नाव आनी सकल उडयता. ओके. मनोहर पर्रीकराची म्हणजे हाव आर यू लुकिंग एट कमबॅक? आणि एक मुद्दो आयलो की तुमची सारखी कितलेशेच मनीस बीजेपी भितर आशिल्ले. तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून स्वताक प्रूव्ह केला, आमदार म्हणूनय कारकीर्द केल्या.
तेन्ना तुमकांय लिडर इम्पोर्ट करचो पडलो तो कितें भायलो न्ही बट तो दिल्ली आशिल्लो तो गोंया हाडचो पडलो जेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो प्रश्न आयलो तेन्ना भाजपा कडेन आपले भितर इलेक्टेड मेंबरां भितर कोण नाशिल्लो तो मुख्यमंत्री जावपाक लिडरांक formation of the government या was not आम्ही एकवीस जाऊ ना बस, which is a fact which everybody has to admit. I also admit. For whatever reasons, we were only 13. Now, when the formation of government was supposed to take place, there were demands by the parties who are supporting us to bring Mr. Manohar Parrikar. Now, it is they decided that within ourselves, within Teraran, there was no chief ministerial candidate of their liking who could take all of them along. 2.5 years experience of he going back. Even Sudhin had a bitter experience. He broke alliance with us. आमच्याकडे alliance सोडून तो आपण and he realized his mistake. But आज किती झालं, see, when they asked for, he came and told us that this is what it is. Whether you all want to take us, we said we are welcome. If you are coming, if you are leaving such a high position coming, we want you here because with you here we will be able to do a lot of things. Because as an administrator, he has got vast knowledge in all the. You are more comfortable with Manohar Parrikar than with Lakshmikant Parsekar? See, of course, I will be very blunt. It is not because of Lakshmikant Parsekar. If you give me anybody within our 13, of course I will be more comfortable with Mr. Manohar Parrikar. There is no doubt about it. Lakshmikant Parsekar, see, I will tell you, I am telling you, he is like our Babu Kavlekar. When he was also our party president for some time. He tried to do things, like he was a chief minister for 2.5 years. He tried to do things. I am not saying that he was not a good chief minister. He was a chief minister, but then he could not take his constituency and the chief ministership together, and that is what you saw the result of it. I feel as an administrator, of course, Mr. Manohar Parrikar is better than Okay. Lakshmikant. दुसरी गजाल आसती द न्यू कॅबिनेट ऑलरो 2 पद भरपाचे उरल्या बट मोस्ट ऑफ द कॅबिनेट इज नाव इन प्लेस. How are you looking at this new cabinet and the performance of this new cabinet? What are your expectations? If you go to see Aye. all those guys who last time fought सारखे vociferously, आम्ही ऑपोजिशन असताना डिसरप्ट करपाक हेंका हें दिलेलें जॉब दिलेलें. हांव उबो रावलो, काब्राल, प्रमोद सावंत, मागीर कोण ते मायकल आनी सुभाष. अरे तो आनी सुभाष तो गेलो तो बरो गेलो. सी तो आनी कितें उठलो काय ना बडबड बडबड करून बॉब मारप. हो आनी कितें बडबड करून बॉब मारप. आतां ते बॉब मान गव्हर्नमेंट तेणी सांबाळलो 5 वर्सां, हेंका कांय रिवॉर्ड मेळना, कांय रिवॉर्ड ना. सो हे पार्टी म्हाका चोवपा जाय. दिस टायम लोकांनी रिवॉर्ड दिलो मरे. हे पार्टी कितें रिवॉर्ड मेळटा? लोकांनी रिवॉर्ड दिलो मरे. लोकांनी हेंक 13 हाडले, लोकांनी रिवॉर्ड दिलो. Alex, what is your opinion on this current cabinet? करंट कॅबिनेट तुझे सगळे फ्रेंड आहात त्या कॅबिनेटात. सारखं लयलो तो येवपाचो असतो. चोय ते फ्रेंड आहाय ते मुगे जो तो तेश गेले. हय. आणि जशें खबरान म्हणलां की दे हॅव टू एक्सप्लेन what scams were there, they have to explain in म्हण it is onus of responsibility lies on them and Cabral both, because scam was done by them and these fellows were saying that the scam is there. I am still saying there is a scam. I am still saying there is a scam and I will continue saying there is a scam. Even if I go on the ruling So side, I will comparing say the last that cabinet and this cabinet, which is better? Last cabinet is better or this cabinet is better? These होणार त्याचे फ्रेंड होणार. no, still performance is to be seen. These रे त्याचे Okay, फ्रेंड still होणार. performance. Last cabinet, last He cabinet, cannot be mind being last opposition cabinet because he's friend honar. we had fellows who have lost. So the performance shows. Yeah, performance. Nilesh, last Even the cabinet speaker vis-a-vis this cabinet. See, for regional it is very good. It is like he is not in opposition only. Because he get his works done because he's good friends in cabinet. Right. Now, I only hope that we don't become ruling opposition. That is the only thing. And I hope that we all go together. It is not that. Road is also No, my but friend, very Vijay is frankly, also my friend. this was very frankly. The others are Last cabinet vis-a-vis this cabinet, which is better No, in your they opinion? see, I like Vijay, Rohan, like the others are Palekar, those other people are very new, so I can't comment on them. But if Vijay is the same Vijay and if he really wants to prove his might, he has to work hard. He has got a portfolio which is given to him, others will be given to him. TCP which he has given, he used to say about regional plan 2021. Now as a minister, I want to see him finish it within 6 months. Now if he doesn't finish in 6 months, then what happens? Regional will also climb that I know we will not see friendship in assembly. Outside he will get his work done. Correct. But I will also ask him why it is not happening. So there are questions where I think Koiche je te vichartale prashna. We have to finish them.
And whatever angle they have taken, whether it is taluka-wise finishing, because already 2 talukas are closed. So let us start taluka-wise closing and let us finish the regional plans, which TCP has taken, which is always. आणि आज गोंयकार पण त्याने सांभाळपाक जाय न्ही. So let us see, he has been given a big opportunity to सांभाळपाक. And what are this cabinet in comparison with the last cabinet? Cabinet, see, that's what I'm saying. No? These people were in the opposition last time. They are in the cabinet now. So they tried to prove things what the ruling was doing wrong. Fortunately, I was also ruling last time. This time also in ruling opposition. I mean ruling only this time. But let us see what happens, how they take us forward. Revenue portfolio is given. Rohan Mandalo की last time हांगा illegal घरा बांधता. Revenue portfolio ताका दिल्लो असो. कोमनी दादान illegal करता म्हणटालो. Cool कायदो म्हणटालो. आता it is for him to decide and get it done. See, if he was that side, if he was speaking, he has to get these things done. Illegal घरा बंद जावपाक जाय आतां बांदपाची. बरें कितें जाल्लें आसा, ताका last governmentan कितें केल्लें आसा, that will be over. But now henceforth, how he is going to tackle these illegal houses? Because गोंयकारपणान जे इश्यूज ते रेज करताले ते इश्यूज आज तडीक लावपाची रुलिंग आसा न्ही पोर्टफोलियो जबाबदारी तांचेर आसा तांचेर आसा ही इज अ मिनिस्टर न्ही व्हेन अ मिनिस्टर ही हॅज टू टेक सोल्युशन्स या मागे एक गजाल सांग उलतो प्रश्न चोरा आता दोलूक ना तो उपोषण जाता म्हणतो तो उपोषण जाता म्हणतो उपोषण जाता म्हणतो बरें तेका चोर म्हणटा पळय विजय पळय सांत पळय डिबेट पळय चोर म्हणटा तुका बरें म्हाका एक गजाल सांग बरें दुखले न्ही बरें दुखल तेका तेन रुलिंग ऑपोजिशन म्हणलं आपणाक रुलिंग ऑपोजिशन म्हणलो अरे बाय स्लीप ऑफ स्लीप ऑफ टाइम न्ही स्लीप ऑफ टाइम म्हळ्यार ते मोती कितें आहा तें आवडन टाकूं येता दॅट इज द ट्रूथ ओके लास्ट म्हाका सांगात आणि खाबराल कॅनॉट मेक स्लीप ऑफ टाइम बिकॉज होल लास्ट 5 years ही वॉज डुईंग सारी हा तेन्ना स्लीप ऑफ टांग न्ही हाच स्लीप ऑफ टांग बरें अलेक्स म्हाका इम्पॉर्टंट गजाल सांग ते म्हळ्यार नवीन स्पीकर इज प्रमोद सावंत आमी राजेंद्र नार्लेकर पळयलो ताजेर तुमी सामकी टिका केली सामकी तू बस करून मागीर आमी अनंत शेट पळयलो जो तुमी कोणाकूच बस म्हणनाशिल्लो वी सॉ 2 एक्स्ट्रीम्स इन लास्ट 1 term and now we have Pramod Sawant. How are you looking at Pramod Sawant? Pramod Sawant was one guy हेंची गँगांत आहलो गेल्ले फाटी हांव उठवलो म्हाका डिस्टर्ब करप ते गँग ते केलें काय ना तेंगे काम जातालें नाल्यार तें काम जायनाहलो तेंगेलें दॅट वॉज द तेंगे हें दिलोलें काम दिलोलें हे पट्टे कितें जालां आत्ते मातशें रुलींग ऑपोजिशन म्हणून लागले म्हाका एक बरें दिसलें बट हे आसपा प्रमोद सावंताचो ही विल I feel that he's a young guy, and I believe that power should be given. At least the governance should go to the young guys now. So you are happy that I am of the opinion that I have expressed always in my party. So much so, I used to call these guys, some of the guys, grandfathers. They have all got together and worked against me. No issues. So they have worked against me. There's no question. But you are happy that a young man has become speaker. I'm not happy with I'm not on the party side. You are not happy on losing the election, but you are happy that a young man has become speaker. At least on our side, I had a young representative, and on their side, the seniors could not go. Seniors guys could not go. Yeah. That is why they also appointed a young guy, and happy young guys should rule now. Second term एक गजाल कशी आसा सगळे जाण म्हणटात की बीजेपी भितर बीजेपीच्या कॅडरांतल्यान आयिल्ले मनीस आज खूब कमी आसात तेरांतले 7 मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLA आसात आनी उरिल्ली सुद्दां जी आसा पळय तातूंतले सामके हार्डकोर RSS म्हणटा पळय तसो आज कोणूच ना मनोहर पर्रीकार आज मुख्यमंत्री आसा पूण तो अजून आमदार जाल्लो ना ताका जिखून येवपाक जाय सो तोही ना आनी उरले कोण प्रमोद सावंत आनी सिद्धार्थ कुंकळकार हुआर अशे फाटले 10-15 वर्सांतले RSS सो अशें सामके बॉर्न आनी ब्रॉटअप RSS अशें न्ही सो हाका लागून आज परिस्थिती अशी आहे की स्पीकरा सारको पोस्ट जो सामको महत्वाचो आसता पोस्ट थंय कॅडरांतलो मनीसच जाय ह्या हाचेर पावन प्रमोद सावंता सारको मनीस पयली प्रोटेम स्पीकर म्हण सिद्धार्थ कुंकळकार आनी मागीर प्रमोद सावंत हातूंतल्यान ही निवड तुम्ही केली ना प्रमोद सावंत पळय गेले फावटी आमचो व्हीप आशिल्लो हय मागीर प्रमोटेड टू स्पीकर सो व्हीप स्पीकर हे अशे मनीस आसता जे सामके कॅडरांतल्यान आयिल्ले बीजेपी आता म्हाकाच व्हीप करता ते तशें काय हांव खंयच्या कॅडरांतलो येयल्लो आनी कोण ना बीजेपी कॅडरांतले येयल्ले आसा आनी कोण ना बीजेपी कॅडरांतल्यान आयिल्ले काँग्रेस कॅडरांतलो हांव बीजेपी कॅडरांतलो संघाचे कॅडर म्हणटा ते आतां उरले ना बीजेपी तेजेर हांव काय म्हणना पळय बीजेपीचे गेल्या इलेक्शनात तुम्ही कितें जालें तें तुमकां खबर आसा आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स बट वॉट एवर हॅपन्ड इट हॅज ब्रॉट अस टू 13 सो आता पळय आता फुडें आमी काम करया आनी परतून 21 जावपाचो प्रयत्न करया
फुडें मागीर कशें आहा तें पळया. सुभाष वेलिंगराक दाखोवपाक ओके गेला आसतलें. ओके हांव इतल्याचेर थांबता कारण ना पाकिस्तान पण एकूच विशय उरला. क्विकली हय हांव ओन्ली होप दॅट खंय तरी बाबू फेल जालो रिजनल बी ऑपोजिशन लिडर जावचो अशें म्हजे एक अपेक्षा आसतली पळया. I am with Babu Kovlekar. There is no question if he fails, we will support him. See, We he will see that he feels does. that you should be the opposition. Don't you feel that he should be a cabinet minister? Of course he should. He should. He should. I he will- should. Why no? I Why will he should? stop on- There yeah. should be more rumbling on the other side. Okay, I will stop at this one of this very sweet bitter note. जशी ruling opposition एक note आशिल्लो, a sweet bitter note. पहिलो opposition. ब्रेक कवर आणि आय थिंक म्हाका दिसता सगळे विषय तुम्ही टच केला आणि बरे भशेन मांडले. सगळ्यांक दिसता की दोन जी मंत्रीपदां उरल्या ती बीजेपी भितर वचची आणि बीजेपी भितरले फाटले 5 वर्सांतलो जर आमी कार्यकाळ पळयलो जाल्यार दोन सामके परफॉर्मिंग जे मनीस आशिल्ले आणि एक आता प्रमोद सावंत स्पीकर जालो ताजे उपरांत जे दोन परफॉर्मिंग मिनिस्टर मनीस आशिल्ले एक म्हळ्यार निलेश काब्राल आणि दुसरे म्हळ्यार मायकल लोबो. आता मायकल ती डेप्युटी स्पीकर जाता अशें आयकूंक येता बट जी दोन मंत्रीपदां उरल्यात ती these two guys completely deserve it. निलेश काब्राल and मायकल लोबो. I'm openly saying this because you guys deserve it. आता तुमची पार्टी किती करतली कोणाक थंयच्यान हाडून मंत्री करतली म्हाका खबर ना बट यू गायज डिजर्व इट. सो वन थिंग इज दॅट मंत्री जालो की आय विल लूज अ व्हेरी गुड पॅनलिस्ट ऑन ब्रेक ओव्हर तितली दुःख म्हाका आसतलें आणि इफ यू बिकम ऑपोजिशन लिडर ऑल्सो आय विल लूज यू ऑन ब्रेक ओव्हर. सो ऑल्दो आय डोंट वॉन्ट टू लूज बोथ ऑफ यू आय वॉन्ट टू विश व्हेरी गुड फॉर यू. वॉट एव्हर यू डिजर्व तुमकां मेळू. इतलेच या पहिली ब्रेक ओव्हराक मागताना थांबता तुम्ही आयले इतली बरी तरेन मतं मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.